उपमुख्यमंत्री तसेच राज्याचे पर्यटन मंत्री मनोहर आजगावकर हे आपल्या गराब्यासहित दुबई भोंवडेर गेल्यात। ते स्वताच्या खर्चान काय सरकाराच्या खर्चार गेल्यात हाची कारवाय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान करची म्हूण मागणी काँग्रेसीन केल्या। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आयज पेपराचेर येयला की टुरिझम मिनिस्टर म्हणटा जी आमच्या अध्यक्षान जे आरोप केले ते खाली आरोप आसा ते सत्य ना एंड दॅट तेजी फॅमिली जी गेल्या ती ऑन देअर ओन कॉस्ट गेल्या दॅट दे हॅव गॉन नॉट ऑन गव्हर्मेंट एक्सपेन्सीस हेजेर हांवूय मान्य जाता बट ते कशे गेले ते हांव सांगून दाखयलें कसो गव्हर्मेंट इनवॉल्व जाता तो भितर मी हांव दाखोवन दिता। पयले सुवातेर जी दुबय ट्रॅव्हल मार्टची चालू आसा तेजेर सगळ्यांनी टिका केलेली आहा की इतली परिस्थिती थंयसर बिगड आसा की ते मॅन करपाक पासून गोंयकार ना। सो गोवान्स दुबय पासून जर तुवें भुरगीं मागलेली गोंयकारां जाल्यार येवपाचें खूब थंयसर आमचे गोंयकार बेकार आनी तेजेर TTAG द टुरिझम ट्रॅव्हल एसोसिएशन ऑफ गोवा तेंच्यांनी एक टिका केली तेजेर की कितें चलना पळय तेका नो डिसिप्लिन नो डायरेक्शन नो अकाउंटेबिलिटी ना इट्स अ व्हेरी रिस्पॉन्सिबल बॉडी which has got high stakes in tourism. आता स्वतःच एक जाणा जावंक जाय आमी कसली इंडस्ट्री जेजर गव्हर्मेंट is a promoter takes part in promotion there has to be a dialogue. We are demanding for the chief minister if he believes these are just allegations, he should direct the chief secretary to hold an inquiry and place its inquiry vis-a-vis this travel before in the public domain within 15 days.